कसं एक कार्यक्रम प्रारंभ करता जाल्यार देवाल उडगास करताची एका आमी नमगेल शक्ती उडगास करून घेताची देवा तुक सोडलेले तुवा संपूर्ण जावन पळोवक म्हूण केदन आमी सरेंडर जाता की तेदन मस्त लायक जावन जाता काही कार्यक्रमा तकाची घरकड कसने कार्यक्रम असल्यार समेत देवाल नामस्मरण जाता कसने पूज जेवका जाल्यार पुरा कुटुंबाची सेरून घेवन देवाल एद्राक फलमंत्र पुराचे दोन घेवन पुष्प पुरा दोन घेवन उलोवचें आसा तशी ह्या भटमामाक तुमी सुमार कडेन व्हिडिओन तांणी पुरा पळोवन अशें पुरो आमगेले रिच्युअल्स शास्त्र ह्या विचार पुरा मस्त पुरा ज्ञान दिताले वेदमूर्ती चेंपी रामचंद्र अनंत भट आणि विद्वान हरिप्रसाद शर्मा मरूर हांणी आयचे ह्या कार्यक्रमाचे प्रार्थना करताचे ह्या कार्यक्रम आराम जावन जावं म्हणून देवाले निमगून घेता सची प्रार्थना समयाचेर एक घडी सर्वान उठोन रपका म्हणून प्रितीन निमगून घेता वेदिके आशिल्ले यद्रा आशिल्ले प्रति एकले उठोन रब्बून हे प्रार्थना कार्यक्रमाक भागवहिसुका हरि ओम ओम हरि ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सुष्ठनेभिर्येम देवहितं यदायुः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंद ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಚೆಂಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅನಂತ ಭಟ್ಮಾಮ್ आणि विद्वान हरिप्रसाद शर्मा मरोरो मस्त पुरा विचार ज्ञान गोतशिलेले उतर ऐकल तशी आमगेले ज्ञान वायवडत काही आणि हे मंत्र आम्ही सांगलीची ओमकार सांगली तशी सांगताची प्रणव मंत्र म्हणून सगळेची जगत सृष्टी जलेले हे प्रणव मंत्र दखून ओमकार दखून आणि आम्ही हे प्रति दिवस मंत्र सांगता आशिल तशी आमगे स्ट्रेस पुरा कसने नाही तजेद्राक हांकां जोर जावन चपाळे मारताची आमगेले आयची कार्यक्रमाक गेस्ट जावन कोंकणी रत्न जावन तांकां सन्मान करता आसाची तशीची विद्वान वेदमूर्ती चेंपी रामचंद्र अनंत भट दैदोन वेदिकेवेर येवका म्हूण निमून घेता मस्त पुरा व्हिडिओज पळयला आमी मस्त पुरा मंत्र श्लोक पुरा उच्चारण कसं स्पष्ट जावन सांगताची चेडवांक जावो कोणाके जावो हे पुरा विचार आमकां कळका आमगेल पुरा शास्त्र विषय कळका म्हणटाची आमगेल मना समाधान येवचें एक वाट वय दाखोवन दिलेले आमगेले वेदमूर्ती चंपी रामचंद्र अनंत भट जोर जावन चपाळे मारताची वेदमूर्ती म्हणून सांगून घेवका जाल्यार तितली साधारण विषय नाही एक तपस्स रीती आध्यात्मिक जगतांत साधन करून आसका तसले एक व्यक्ती आमगेलो आसा तशीची विद्वान हरिप्रसाद शर्मा मरूरू अनंत वैदिका केंद्र उडपी हांनी समेत वेदिकेर येवका म्हूण निमगून घेता आणि आयचे हे समारोप कार्यक्रमाचे प्रार्थना केलेले हांनी दोग जाणांना वेदमूर्ती चेंपी रामचंद्र अनंत भट आणि विद्वान हरिप्रसाद शर्मा मरूर जोर जावन चपाळे मारया आमकां कशी आरोग्य गमत करचे खाण जेवण मुख्य की ताजे पशी आणि तितले मुख्य आमी एक शक्तीक सरेंडर जावचे समर्पित जावचे आणि त्या वाट तांणी दाखोवन दिता आसाची वेदिकेवेर आसूचे पुरा गण्य आणि आमगेले अध्यक्ष जावन आशिल्ले डॉक्टर पी दयानंद पैमाम आणि मोहिनी पैमाई पुराजने सेरून घेवन हांकां सन्मान करता म्हूण निमून घेता आसा सोना इव्हेंट्साचे सोना कॅटरर्साचे आणि हे सगळे कार्यक्रमाचे रुवारी सोना गणेश नायक माम समेत वेदिकेवेर आसता आणि तांगेल बायल सरोजा नायक हांकां पुरा सन्मान करता
भटमा ಒಂದು 2 ಉತ್ತರ ಲೋಕಮೋನಿ ಮುಂಗಿತ मातृदेवो भव पितृदेवो भव देवाले गुरुले स्मरण करून जन्मदिले आनंदाक विशेष प्रार्थना करून एक आवसोन चरडाक शांत करून चांग उलोका चांग रीतीन चौका योग्य शिक्षण घेवका चांग साधन करका योग्य तगले विद्याभ्यास चोलनु उद्योग चोलनु गृहस्थाश्रम जीवन पायदवरनु संसार जीवन अंतू नाम गौरव कीर्ती यशस्सु सर्व घेवका म्हणून आवसू प्रार्थना करता एक आवसून चरडान चंदुकोन स्कूल आवसून चांग मार्क घेऊन आयला रे मोगान फटोवन धरता चरडा मोग करता चरडान खई दव स्कूल दाखवून घरले येऊन वाईट शब्द एक उल्लेल म्हणून जाल्या रे कूडले तोंडा एक पेट्ट पडता चरड म्हणलं मोग आस जाल्यार आनी मुखार सून ते चरडान चूकी जावन कसने आचरण करचें नज म्हणून सांगू आयज दिवसाक उत्सव म्हणून आचरण केला ते उत्सवाक प्रथम पेज्जे जेवण आरंभ केला प्रत्येकले काही सांगचें तुमगेले घरान तूं चेडवांक वारा 7 दिवस दायनातले अडना वारा 2 दिवस पुणी काशे वाटेन तूं योग्य जावन मीठ की गायचे तूप घालून घेवन चेडवांक चंदुकोन एक तांचे एक भोजन करेशील म्हणून जाल्यार ते काशे वाट्टे आशिल्ले एक श्रेष्ठ जावन आशिल्ले एक तांचे एक देहा मेळत असल विचार आसा आरोग्याक संरक्षणेक तांकां कारण जाता चांग गुण येता चेडवांक बारसे होमा समयाचेरी जिब्बेक भांगर आनी मोल आयताचे चेडवान गोड उरलो का म्हूण सांगून आज म्हाका उडगसा येता आमगेले निरूपण केलेलें मागीर हांगा मागीर आयकत आस न्हू मागीर निरूपण केलें मागीर गोड गोड उत्तर तीन उलयतना मिगेल मनात एक पडटा तिगेले आम्मान समर्पक जावन एकंड लायक कोण जिब्बे लायला कसले का म्हळ्यार एक उतराकय तितले तीन महत्व दिलां आमी केन्ना उलवण करतना जनपदांक संतोष जावका कोंकणी रत्न म्हणून आमकां स्वल्प लोकांक गौरव दिवनशे पुरो जाल्यार तुमी सर्वय कोंकणी रत्न कसले का म्हळ्यार सकण दाखोवन तुमी हांगा बसलींच सर्व कार्यक्रम पळयला सकणी एक कार्यक्रम जालें भरतनाट्य जालें यक्षगान जालें हनुमान चालीस सांगून ताजे वट्टून नर्तन जालें तांगेले पंगडाचे भारी चंदुकोन कार्यक्रम घालून घेतले पुतूर नरसिंह नायक मामान कोण कोण तांकां एक सांगता म्हणून आश आसा एक म्युजीक मुखांतर सांगचे तांकां एक धैर्य दिवन प्रोत्साह दिवन घेवन सर्व नमुनेरी तांणी समेत सहकार दिलो हे कार्यक्रमांत आमी पळोवंक जाल्लो विशय कसा म्हळ्यार सोना गणेश मामान कसले विचार जाल्यार प्रथम उलवण करचें दयानंद पै मामालाक दयानंद पै मामाले वचून उलवण केलें तांगेलें कार्य जय मोहीन मायेन आज सकणी उरलेलें आसा एक उत्तरय अमूल्य आमी आमगेले एक समाजांतू आमगेल देव आमगेल स्वामी आमगेल मालगडे आमी चोलनेवचे क्रम चेडवांक सांद दाखोवन घरले कसन उलवण करचें शिकोवका विदेश गेले तिगेची चेडवा प्रयत्न करून घरान तूं आमचे गेले उरलो तशी प्रयत्न घेया हे प्रयत्न घेतले मात्र मी आनू अम्मा बाप्पा पाची महांतू महाव असं एक शब्द चेडवांक योग्य जावन मेळटा एक व्यक्तीन दोग जन ताका चल्ले चेडू तांगेले घरले हांव पारायणे चमकलो बट माम आमगेले दोनी चेडवांक एक विदेश वचून एक उद्योग करका म्हणून मन आसा तुमी एक व्हड प्रार्थना दवरका म्हणून हांव म्हणलें प्रार्थना दवरता एक पुताक विदेश उद्योग मेळो एक पुताक तुमगेलो ಒಟ್ಟು राबून गांवांतू उद्योग मेळो कसले काय म्हळ्यार दोगांनी चेडवां विदेश वची न्हय आनम्मा कडे पसून मोगार पळोव काम चेडवां कर्तव्य कसा म्हळ्यार आनम्माक मोगार पळया आनम्मा लेगी प्रति दिवस प्रितीन उरलया एक चेडवांक व्हड करतना कितले कश्ट काडचे पुरो आतां मोबायल आसा कार आसा गॅस आसा फ्रिज आसा मिक्सी ग्राइंडर कसन जावका फोन केले आयटम येवचे पुरो त्या समयाचेर आवसून तें उज्ज संपोवन घेवन तें पोळ काण दिवन कापी चापर दिवन आतिथ्य कशी कोरनाशे पुरो एक कल्पना करा
तद्निमित्त प्रती एकले सांगचे कडे पसून आनम्माक मोगार पळया हेंचे आमगेले व्हड तपस्सू व्हड यात्रा म्हणून सांगताची सोना गणेश मामान हे कार्यक्रम गांथून घेतला तांकां तांगेले धर्मपत्नीक चेडूवांक ताजी ओट्टू सहकार दिले सर्वांक शुभ दावो म्हणून सांगताची कोंकणी उलोया कोंकणी बरोया कोंकणी शिकोया म्हणले ते प्रथम शब्द वपास सूर केल्ले कासरगोड चिन्ममा तांणी अकाडेमी अध्यक्ष जावन आसतना तांणी चंद उत्तर बरोवन घेवन तांगेल मुखांतर ते आरंभ जाल्ले आतां प्रती एक कडेन चलता आसा तशी पुनः तुमगेले सांगचे आयचे कार्यक्रम आयले तुमकां सर्वांके शुभ जावो सहकार केल्ले सर्वांके शुभ जावो मस्त लोक येताना स्वल्प वातावरणांत तूं वेवस्था करचें कश्ट जाता ते सांबाळसून व्हरचें आमी अनुकूल कोरनू सोना गणेश मामाक पुनः अभिनंदन आशीर्वादू मुखारसून शुभ जावो म्हूण सांगताची हे दोन उत्तरांक रब येता कृष्णार्पणमस्तु धन्यवाद वेदमूर्ती चेंपी रामचंद्र अनंत भट माम आज तुम्ही सांगितलं उत्तर मिगेल अम्माक फोन कोण सांगता मस्त खुशी जातले तशीची कसनेच आमी नाव केल्यार वे साधन केल्यार आमी लेखताची आम्मीची म्हणून इतला एक उलयताच म्हळ्यार आम्मीची म्हूण लेखल्यारी हांव मूर्ख जाता मस्त जन हाका समकोन तिद्दून तिरुणू यशेश्कोरका म्हूण सांगून मार्गदर्शन दिलें त्या पुरा जनक हांव उडगास कोण घेता आसा फर्स्ट ऑफ ऑल मिगेल आ नंबर उडगास कोण घेता आसा